नमस्कार मित्रांनो, सूरज नांद्रेकर परत एकदा तुमच्या मुखार गोंयकारपण ह्या चॅनला खातीर. आज आमच्या बरोबर हा द मॅन ऑफ द मुवमेंट म्हणटा पळय तो सुनील कवठणकर बाब. सुनील बाब आमी आज स्पेशल तांकां आपयला कारण एकूच की 2 दिसां आदी एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी त्या व्हिडिओन एक एक्यूज सुलेमान सिद्दीकी जो लँड ग्रॅबान जो एक्यूज आसलो ताका अरेस्ट केल्लो, ताजो एक व्हिडिओ भायर सरलो आनी तितून ताणें एक MLA आनी पुलीस कर्मचाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक ताणें ब्लेम केला. तो म्हणटा की ताका भायर सोडोवपा खातीर, लोकांपासून भायर काडपा खातीर हे सगळ्यांचो हात आसलो म्हणून. हो व्हिडिओ व्हायरल केलो बाब सुनील बाबान आनी ताज्या मागीर आतां अशें घडलां की ताका पुलिसाचे 2-3 तरी समन्स पावल्या घरा कडेन. हे सगळे भासाभास करपा खातीर आमी आज आपयला सुनील बाबाक आनी तांकां विचारया एक्चुली हो व्हिडिओ तांकां मेळ्ळो कसो. सुनील बाब पळय कितें आसा, हांवें पयरूय जेन्ना प्रेसाक तो व्हिडिओ दाखयलो तेन्ना हांवें क्लियरली सांगलेलें, अमित पालेकर जो आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट आसा तो म्हजो बरो फ्रेंड, पर्सनली वी आर व्हेरी क्लोज फ्रेंड्स. आमी फोनाचेर उलयताले गोंयचे वेगवेगळे विशय राजकारणा बद्दल. तेन्ना ती बातमी एक आमी पयली सोशल मिडियाचेर तेन्ना आयिल्ली, ती मातशे वेळ पयलीं. एक तो अमित नायक म्हणून कॉन्स्टेबल जो ते एक्युज्डाक क्रायम ब्रांच कस्टडींच्यान भायर काडटा आसतना दिसला, ताणें सुसायड अटेम्प्ट केली म्हणून. आनी आमी तेच विचारान पडले की हो बाबा सुसायड अटेम्प्ट काय मर्डर अटेम्प्ट काय म्हणून. कित्याक पयलींच एक एक्यूज तुमचे क्रायम ब्रांचांच्या कस्टडींच्यान पळा आसतना, हे बी पुलिसांनी पळयला आसतना तो पुलीस सरेंडर जाला, ताका पॉयझन कशें मेळ्ळें किंवा फिनेल कशें मेळ्ळें, ताका एक्सेस कसो मेळ्ळो. सो तो स्वता ताणें सुसायड करपाचो प्रयत्न केलो काय ते ताणें मर्डर करपाचो ताजो कोणें प्रयत्न केलो, हो प्रश्न निर्माण जाता. जाल्यार अमितान म्हाका सांगलें की एक ताका पेनड्रायव्ह आयला जो SIT लँड ग्रॅबिंगाक रिलेटेड घरा कडेन, आनी तो ताजे कडेन अमिता कडेन आयपॅड आसा, त्या कारणान ताणें म्हणलें आपूण तो पळोवपाक पावूंक ना, ताका तो पेनड्रायव्ह कनेक्ट जायनासलो म्हणून. आनी तो गडबडीन आसलो एअरपोर्टाचेर वचपाक, कित्याक आवट ऑफ कंट्री फॅमिली बरोबर वतालो. ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केलो मातसो तूं आमगेर वचून तो चॅक करूंक शकता काय म्हणून. हांवें ताका म्हणलें बरोबर, हांव म्हणलें वचून पळयतां, कित्याक तो म्हणपाक कोणाचे लायफाचोय प्रश्न आसा, त्याच प्रमाणे हें सिरियस गजाल आसा SIT लँड ग्रॅबिंग, मातसो तूं पळोवंक शकता. सो हांव हाजे प्रमाणे पणजे गेलो, ताजे नेबरा कडल्यान चावी घेतली, घर ताजें ओपन करून तो पेनड्रायव्ह ताणें म्हाका सांगलेल्या जाग्या वयल्यान हांवें घेतलो आनी तो मागीर पेनड्रायव्ह हांवें चॅक केलो. तातूंत पळयता जाल्यार एक व्हिडिओ आसले, ते पळयतकूच कळ्ळें की तो सुलेमान सिद्दीकीचे व्हिडिओ, आनी तातूंत ताणें BJPचो जो डेप्युटी स्पिकर आहा जोशुआ ताजें नांव घेतलेलें, तशेंच SP क्रायम ब्रांच गुप्ता म्हणून ताजें नांव घेतलेलें, DYSP सुरज हळर्णकाराचें नांव घेतलेलें. आनी ताणें भितर सांगलेलें की आपल्याक आपूण पळोवंक ना, पण आपल्याक फूल पुलीस एस्कॉर्टान गोंयच्यान भायर काडला. त्याच प्रमाणे आपल्याक एसॉल्टूय केलो म्हणून सांगलें हाणें. आनी ती प्रॉपर्टी कितें डेप्युटी स्पिकर जोशुआ कडेन ट्रान्सफर कर म्हणून ताणें कितें सांगलें भितर. हय हें जालें, पूण आतां हो जो क्वेश्चन येयलो वो एक्सपोज आतां तुका आपा कडल्यान मेळ्ळो तो व्हिडिओ, तुवें एक्सपोज केलो, तुका हेज्या फाटल्यान पार्टीचो कसो कितें बॅकअप मेळ्ळो म्हाका तर कांय दिसना. कारण काल एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तुमच्या अध्यक्षान अमित पाटकरान, आनी ताज्या मागीर तुका समन्स आयलें, ताज्या मागीर पार्टी कडल्यान कांयच म्हणजे ते कांयच स्टेटमेंट आयलो ना. पळय कितें आसा, म्हाका दिसता हो जो विशय गंभीर आसा SIT लँड ग्रॅबिंगाचो, आनी तो गंभीर विशय जेन्ना आमच्या नजरेक आयलो, आमी स्वता जावन हांवें DGक फोन केलो आनी मागीर तांकां सांगलें की हो व्हिडिओ म्हाका तुमकां दिवपाक जाय, आनी मागीर प्रेसाकूय सांगलें. ताजे मागीर पयलीं आमी काल तांच्यांनी सबंद फर्स्ट हाफ दिसाचो हांव पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान DGP बरोबर, मागीर तांच्यान तो व्हिडिओ बी अटॅचमेंट केले, पेनड्रायव्ह अटॅच केले, व्हिडिओज अटॅच केले, पंचनामा केले, इवन पंचनामा कॉपी म्हाका मागल्यार सुद्दां दिना जाले. अशे परिस्थितीन हांव सुमार 1-1.5 पर्यंत पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान वता, तेन्ना तांच्यांनी म्हजो स्टेटमेंट सुद्दां रिकॉर्ड करूंक ना. पण आमी थंय पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान मागणी केली की लॉ एंड ऑर्डराचें सिट्युएशन हो फेलियर पळोवन, पुलीस मशिनरी फेलियर पळोवन मुख्यमंत्र्यान नैतीक जबाबदारी स्विकारून राजिनामो दिवपाची गरज आसा म्हणून असो स्टेटमेंट म्हाका दिसता करतकूच रोखडेच म्हाका समन्स इश्यू जाले. कित्याक आज सुद्दां जेन्ना हांव गेला तेन्ना म्हाका पुलिसांक हांवें तेंच विचारलें की हांव दनपार पर्यंत तुमच्या बरोबर तुमी स्टेटमेंट काल कित्याक रिकॉर्ड केलो ना, तुमी कित्याक म्हणलें टायम वेस्ट करता. जाल्यार ते म्हणटा म्हाका आमकां तो पर्यंत कांय डायरेक्शन येवंक नासलें. ताजे वयल्यान क्लियर जाता की हें पॉलिटिकल टार्गेटिंगाचो प्रश्न आसा. आनी आमचे पार्टीचे लिडर्स आसा, ती आमची इन्चार्ज गोंयची एक्स MLA अंजली निंबाळकर जावं आमचो AICC चो
CWC मेंबर गिरीश चोडणकर जावं लिडर ऑफ ऑपोजिशन तसोच अध्यक्ष तांच्यांनी काल राती हे गजालीचे ट्वीट केल्या सगळ्या निशेध करपाक आनी पार्टीचे आमचे सबंद कॅडर आनी आमचे लिडर्स म्हजे बरोबर आसा आजूय पुलीस स्टेशनान तुमी पळयल्या आमचेच पार्टीचे बरोबर आमचे अलायन्स पार्टनर आम आदमी पार्टीचे वाल्मिकी जावं फ्रांसीस जावं तशें बाकीचे तृणमुलाचो समील आसूं गोवा फॉरवर्डाचे विकास भगत तशेंच आनी बाकीचे फुडारी आनी कितलेशेच जाण हे सगळे जाण थंय समर्थनार्थ आयले आनी हो समर्थन हो म्हाका हांव म्हणना की म्हाका सपोर्ट म्हणून हो मुद्द्याक सपोर्ट आसा की जो आमी मुद्दो आज लोकांच्या हितान गोंयकाराच्या हितान जो उपस्थित केला जाल्यार तो मुद्द्याचेर एक्शन घेवचें सांडून ऑपोजिशनाक टार्गेट करपाचो प्रयत्न चल्ला हे गजाली वयल्यान आज सगळे ऑपोजिशन एकठांय जाल्लें आज आमी गोंयांत पळयलां त्या 4 मिनटाच्या व्हिडिओन 4 मिनिट 16 सेकंड एक्झॅक्टली तुवें पळयलो आसत जाल्यार ताणें 10 फावटी जोशुआ म्हणटा तो एक नांव घेतलं काँग्रेसीन काल 35-40 मिनटाची प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तातूंत जोशुआ म्हणटा तो नांवाचो उल्लेख खंयच ना कितें आसा ही काँग्रेसीची सेटिंग काय कितें पळय म्हाका दिसता हांव काल जेन्ना DGPच्या ऑफिसान गेलो तुलियो बाब आसलो वायस प्रेसिडेंट आमचो पार्टीचो म्हाजे बरोबर तसोच आम आदमीचे आसले वाल्मिकी फ्रांसीस तेन्ना आमी क्लियरली सगळीं नांवांय घेतल्या आनी आमी क्लियरली मुख्यमंत्र्याचो राजिनामोय मागला आतां पत्रकार परिशदेन कोण नांव घेना कितें घेना प्रत्येकाची पद्दत वेगळी आसतली पत्रकार परिशद घेवपाची सो तातूंत हांवें उलोवप बरोबर जावचें ना अशें म्हाका दिसता हय पूण तरी सुद्दां म्हाका सांग काँग्रेसीन मुद्दो घेतलो तूं हरशीं म्हणून सुनील बाबा खुबदां तूं मॅसेजी धाडटा सेंग आपूण एक इशू घेता तूं इशू घेता पयलीं तुवें इशू घेतलो म्हाका एक पळोवन तुजी मॅसेज म्हाका एकूच शॉक जालो हो रस्त्यार कित्याक घेता प्रेस कॉन्फरन्स येदी मोठी गजाल ती येदो व्हडलो क्रिटिकल इशू काल युरिनी म्हटलें अमित पाटकरांनी म्हटलें की हो व्हडलो क्रिटिकल आनी सिवियर आनी कितें कितें वर्डां यूज केले तेणें येदो व्हडलो इशू म्हणून तुका रस्त्यार घेवपाची कसली पाळी येयली ती प्रेस कॉन्फरन्स पळय तूं लॅपटॉप एक कंपाउंडाच्या वॉलार दवरला आनी मिडियाक तुका काँग्रेसीन एक्सेस दिवना पळय कितें आसा तो रातचो एक म्हणल्यार आयतार आसलो तो त्याच प्रमाणे रातचो वेळ आसलो बरो लेट जाल्लो म्हाका हांवें 9:15 प्रेस ब्रिफींग केला त्या वेळार आमचो टॅक्निकली संडे आनी आयतार आसल्या कारणान त्या वेळार ऑफीस ओपन नासता आनी मागीर कितें जाता प्रोसिजर आसता परमिशनां घेवपाची फाल्यां म्हणल्यार फाल्यां स्टाफान सुद्दां प्रेसिडेंटाक बी विचारचें पडटा ऑफीस ओपन करूं काय म्हणून तो सगळो प्रोसिजरल हे अवॉयड करपा खातीर हांवें थंय घेतली कित्याक म्हाका दिसता तो विशय लोकां पर्यंत पावोवपाचो आनी बेगीनचे बेगीन तो पावोवपाचो म्हाका दिसलें चड गरजेचें रेदर दॅन गेटींग इन टू द फॉर्मेलिटीज की ऑफिसाक इन्फॉर्म कर मागीर ऑफीस वील गो एंड इन्फॉर्म बॅक गो फॉर परमिशन्स हे सगळे गजाली अवॉयड करपा खातीर आमकां ती अर्जन्सी पळोवन आनी सेन्सिटिविटी पळोवन त्या विशयाची सिरियसनस पळोवन तो मुद्दो आमकां भायर घेवचो पडलो त्या वेळार सुनील तुवें खूब ट्राय केलें पार्टीक डिफेंड करपाक पूण म्हाका एकूच हांगा कळना इतलो जर तुका पार्टीचो बॅकींग आसलो सगळो ऑफीस म्हणटा तूं एक फॉर्मेलिटी खातीर तुका प्रोसिजरा खातीर मेळना मागीर कसो तरी तुवें कसो पाटकाराक डिफेंड केलो की ताजे एक वेगळे तरेन तो सांगूंक सोदता आसतलो पूण म्हाका सांग आतां तुका 3 समन्स येयले काल सांजे गेलो आज येयलो आज पासून ताजे कांय प्रतिक्रिया म्हणटा ती अजून येयली ना आनी पार्टी अध्यक्ष म्हणून ताणें ओल्ड गोवा आसूंक नाका आसलो तुजे कडेन तुका आमकां तरी दिसता मिडियाक की पार्टी कडल्यान तुका बॅकींग अजून ना ह्या इशूवाचेर म्हाका दिसता अध्यक्षान आमच्या अमित पाटकरान काल ट्वीट केला रातचें आनी ट्विटाचेर ऑपोजिशन म्हणटा ते आपलो मत मांडप चालू आसा त्या अनुशंगान ताणें काल ट्वीट केला आनी आज आमच्या पक्षाचे बाकीचे पदाधिकारी खूब जाण आयिल्ले तशे बाकीचे आमचे अलायन्स गिरीशान काल रोखडोच स्टेटमेंट काडलो ट्वीट केलो तो AICCचो मेंबर कळ्ळें पूण एक पार्टी अध्यक्ष म्हणून तुज्या बरोबर तो वांगडा बॅकअपाक आसूंक नाका आसलो ओल्ड गोवा पार्टी म्हणल्यार ही आमची एक फॅमिली फाल्यां हांवूय ताका हें धरना की ताणें येवन थंय रावचो म्हणून तो प्रत्येकाचो इंडिविज्युअल चॉयस आसता सिट्युएशन कशें हँडल करप आनी कसो आपणे भितर रोल प्ले करप तो ताजेर इट इज हीज रोल ताजेर हांवें उलोवप बरोबर जावचें ना पण म्हाका दिसता आमचे पार्टीचे बाकीचे कितलेशे पदाधिकारी उपाध्यक्ष आसूं जनरल सेक्रेटरीज आसूं आमचे एक्झिक्युटीव मेंबर आनी कितलेशे त्याच प्रमाणे आमचे अलायन्स पार्टनर हे ते सुद्दां येवन तांच्यांनी आज तेंको दिलो ती गोश्ट गरजेची आसा आनी ती म्हाका दिसता हांव ते गजाली कडेन पळयतां कितें कोण येवंक ना ताजे हातून लक्ष दिवचे परस कोण आयले हें गरजेचें म्हाका दिसता Has Sunil Kauthakar been left to fend for himself?
नेवर. आय डोंट थिंक सो. कित्याक वी आर पार्ट ऑफ वन हो फॅमिली. इश्यू काँग्रेसीचो काय सुनील कवठणकराचो? पण सुनील कवठणकरूच काँग्रेसीचो न्हय. सो जेन्ना हांव विशय घेता तो ऑटोमॅटिकली काँग्रेसीचो जाता अशें आसा तें. कित्याक हांव सुनील इंडिविज्युअल म्हणून घेना. हांव केन्ना पार्टीचो वायस प्रेसिडेंट काँग्रेस पार्टीचो. सो जेन्ना हांव विशय घेता तेन्ना आय हॅव फूल मॅन्डेट ऑफ पार्टी लिडरशीप फ्रॉम टॉप. Before taking this press conference, did you discuss this with the party? पण म्हाका दिसता हो तुका सांगल्या परत हो विशय इतलो गंभीर आसलो आनी विशय हो बेगीनच्या बेगीन भायर येवपाची की गरज. तांकां तुवें हितून कॉन्फिडन्सान घेवं ना म्हणून तांकां राग आहा? कॉन्फिडन्सान घेवपाचो ना घेवपाचो म्हाका दिसता वेन वी आर जेन्ना एक सोल्जर म्हणून आमी काँग्रेस पार्टीचें काम करता. आज परिस्थिती अशी आसा की आमी बॉर्डरीचेर उबे आसा आर्मां हातान घेवन आनी एनिमी आमच्या फुडल्यान आसा BJP वीच इज अ वेल ऑयल्ड मशिनरी. तांचे कडेन पयसो पावर एडमिनिस्ट्रेशन मशिनरी सगळें आसा आनी आमी एक काँग्रेस पार्टीचे सोल्जर म्हणून जेन्ना काम करता हातान आमच्या पक्षान जेन्ना आर्म दिला की तुमकां हें आर्म घेवन आमचें गोंय डिफेंड करूंक जाय म्हणून तेन्ना म्हाका दिसता फुडल्यान जर कोण एनिमी येत दुस्मान येत आनी तो सपोज आमचे गोंयचेर जर हें करपाचें आनी गोंयकारांक जर त्रास करपाचे पोजिशनान आसा आनी गोंयांक जर म्हाका डिफेंड करूंक जाय त्या टायमार हांव परमिशनां घेवन वचूंक शकना. आय हॅव टू एक्ट. आय हॅव टू शूट फर्स्ट. एट दॅट मुमेंट फाल्यां बॉर्डरीचेर आसलेलो सोल्जर वचून परमिशन्स घेवंक शकना आनी इन दॅट डिरेक्शन आय थिंक सो पार्टी ऑल्सो नोज दॅट इट वॉज अ नेसेसरी मूव एट दॅट पर्टिक्युलर टायम आनी द टायम वॉज एन एसेन्स वॉज द टायम ऑफ एंटायर थिंग. कित्याक ते भायर येवप इम्पॉर्टंट आसलें. ते एक्युज्डाचे फाल्यां जिवाक धोको आसूंक शकता. तो कॉन्स्टेबल कोण धरला ताकाय आमी म्हणला ताका सुसायडाचो काय ताका मर्डर करपाचो प्रयत्न जाला ताज्या लायफाक धोको आसूंक शकता. सो ते पर्टिक्युलर टायमान ही गजाल लोकां फुडल्यान येवप आनी ती पुलीस हायर अप्साच्या फुडल्यान येवप गरजेची आसली. सो ते रेड टेपिजम ऑफ परमिशन्स आनी हें ते करपाचे हातून वेळ नासलो त्या मुमेंटाक. सुनील बाबा काल CMांनी म्हटल्या प्रमाणे ॲक्च्युली एक एक्युज्ड ताका ताजे स्टेटमेंटाचेर आमी कित पर्यंत विश्वास दवरूं शकता? हांव म्हणटा एक्युज्डाच्या स्टेटमेंटाचेर तुमी अजिबात विश्वास दवरूं नाका. आमचो मुद्दो तो आसा की पण एक्युज्ड पळो कसो तो हॉटेलांच्यान सरून भायर सरता. हॉटेल आपले रूम चॅकआउट करून भायर सरता तसो तो लोकपांच्यान भायर सरला. व्हिडियो फुटेजीन तो कॉन्स्टेबल दिसता की ताका भायर काडटा तो कॅमेरांक पळय सुद्दां ना. आतां पयर आमी एक तुमी इन्सिडंट पळयल्लो जो स्मार्ट सिटी पणजेचे एक मर्डर जाल्लो आनी तो कसो धांवलो मर्डर करून आनी तो मागीर ताणें बस धरली आनी गेलो आनी तो मागीर सांपडलो. पूण तुमी ताजे बॉडी लँग्वेज पळया तो कसो धांवलो कितलो आबूज जाल्लो ती पळया. आनी हे केसीन तो कॉन्स्टेबल ताका एक्युज्डाक भायर काडटा आनी भायर सरता. हातूंच्यान एक गजाल क्लियर जाताली की तो कॉन्स्टेबलूय कोणाची तरी ऑर्डर फॉलो करतालो ताका भायर काडपाक. कॉन्स्टेबलाक हें खबरूच नासलें की आपूण कितें चूक करता म्हणून अशें तातूंच्यान प्रेमा फेसी आमकां दिसता. ते अनुशंगान हांगा इम्पॉर्टंट हें ना की अक्यूज सांगता तें खरें काय खरें न्हय. हांगा इम्पॉर्टंट कितें आसा जेन्ना अक्युज्डान SP क्रायमाचें नांव घेतलें DYSPचें नांव घेतलें पुलीस ऑफिशियल्साचें नांव केल्लें आनी BJPचो जो आमदार आसा यंग आमदार जोशुआ डिसोजा जो डेप्युटी स्पिकर आसा ताचें नांव घेतलें. पुलिसांनी म्हाका समन्स केले इश्यूज ते बी एका दिसान 3 पण तांकां समन्स इश्यू केले काय ना हो विशय आसा. त्याच बरोबर रातची नाकाबंदी आसतना एक्सपोजिशन चालू आसतना ओल्ड गोवा हें सगळें ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचे ज्युरिडिक्शनान चालू आसता जाला. येदो व्हडलो इंटरनॅशनल लेवलाचो इव्हेंट एक्सपोजिशन चालू आसा जाल्यार तो मनीस रायबंदराच्यान पळो कसो. प्रश्न हो आसा नाकाबंदी खंय आसली. वेर इज द सेक्युरिटी एपरेटस. वेर इज योर नाकाबंदी एट द बॉर्डर्स. वेर इज द बॉर्डर चॅकिंग. वॉट इज द स्टाफ डुईंग एट द बॉर्डर्स. वेदर तो स्टाफ जो बॉर्डरींचेर आमच्या पोस्टेड आसा वेदर द पुलीस जावं एक्सायज जावं हे फक्त हप्तो एकठांय करून टॉप पॉलिटिकल लिडरशिपाक दिवपाक आसा काय ते सेक्युरिटी अरेंजमेंट बाबा. आनी ते बी इट इज नॉट दिसाची 3 रातचे सुमार तांच्यांनी जर 2-2:30 तो भायर सरला जाल्यार बॉर्डर क्रॉस करपाक ताका 3-3:30-4 तरी जाले आसतली. वॉट वॉज द सेक्युरिटी एपरेटस डुईंग एट दॅट टायम. हे सगळे प्रश्न निर्माण जाता म्हणून हांवें सांगलें की तो एक्युज्ड बेगीनचे बेगीन सांपडचो. हेच हेतून हांवें पयलीं इवन मिडियाक दिवचे पयलीं DGPक फोन केला. हांवें केला फोन न्हय. हांवें मिडियाक दितकूच मागीर म्हाका पुलिसांचो फोन येवंक ना. आय हॅव फर्स्ट कॉन्टेक्टेड द DGP एंड इन्फॉर्म्ड हिम दॅट सो एंड सो इज द मॅटर. इट हॅज कम टू अवर नोटीस. मागीर DGPन DGP said that he will get back to me and I told him that I have also called for a media press briefing and I am giving it to them and I will hand it over to you. Then the DIG called me, Mrs. Sharma. She asked me where I am. So I told her ki हांव पणजे आसा. She said that her officer will get in touch with me. Then a PI म्हाका फोन केलो PIन
आनी तो मागीर येवपाचो आसलो 11 पर्यंत रातचो घरा, पण तो पावलो ना 11 पर्यंत. सो हांवें DIGक सांगलें, म्हाका म्हणलें न्हिदपा वचपा जाय, इट इज टू लेट नाव, आनी तो यू सेंड यू ऑफिसर्स टुमोरो. त्या प्रमाणे तांच्यांनी काल येवन मागीर पेन ड्रायव्स आनी विडियोज ते अटॅचमेंट केल्या. ओके. सुनील बाबा, ऑपोजिशनाचो हातून डिमांड कितें आसा सद्या? ऑपोजिशन म्हणल्यार तो काल तूं असलो, तुलियो असलो, मागीर आपाचो वाल्मिकी असलो. हांचो एक्चुअली डिमांड कितें आहा तुमचो आतां सद्या? आमचो डिमांड सिंपल आसा. हांवूय म्हणना की फाल्यां एक्युजडान आमची नांवां घेतली म्हणून आमकां फासार चडय, ऑर फाल्यां एक्युजडान SPचें नांव घेतलें म्हणून SPक फासार चडय. बट एज अ प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस, एक्यूज जेन्ना SP क्रायमाचे DYSPचे आनी ऑफिसरांची नांवां घेता, हे सेम ऑफिसर जांचे ऑथॉरिटीचे अंडर तो एक्यूज पळटा वीथ पुलीस सपोर्ट, वीथ अ पुलीस एस्कॉट, हे पुलीस ऑफिसर क्रायम ब्रांचान कंटिन्यू करपाचे पोजिशनान आसा काय ना, हो आमचो मुद्दो आसा. त्या खातीर तांकां रिप्लेस करचें. आमी इवन ताजें हांव म्हणटा डिसमीस, सस्पेन्शन सुद्दां म्हणटा, हांव म्हणटा प्रायमा फेसी एटलीस्ट रिप्लेस देम वीथ सम अदर ऑफिसर्स. सो लेट द प्रोसेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस बी अपहेल्ड. नंबर 2 आमचें हें आसा की ओवरऑल जे लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जाला आनी जो फेलियर आमी कंटिन्युअसली आमी पळयता, फाटल्या दिसांनी कोणा पंचाक मारलो आनी एवरी डे डेड बॉडीज तुमकां खबर आहा कश्यो मेळटाल्यो गोंयांत. ते फाटल्या दिसांनी कितलो क्रायम वाडला, कंप्लीट मेस ऑफ पुलीस मशिनरी. ताका जबाबदारी स्विकारून, नैतीक जबाबदारी स्विकारून, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन मुख्यमंत्र्यान स्टेप डावन करचें, रिजायन करचें, ही आमची मागणी आसली. तो व्हिडिओ तुवें दिलो सगळ्यांक मिडियाक, आर यू शुअर दॅट द व्हिडिओ इज नॉट मॅनिपुलेटेड ऑर एडल्टरेटेड एज? हाव कॅन आय से दॅट? हाव कॅन आय से? बिकॉज तुवें ताजे वयल्यान एक मोठो विशय, गंभीर विशय निर्माण जाला गोंयांत, आनी ताज्या खातीर हांव तुका विचारता की वॉट एक्झॅक्टली डू यू थिंक द व्हिडिओ इज इट ओरिजिनल? कोणें एडल्टरेट केला, कोणें कितें? डू यू थिंक इट्स समथींग फिशिंग? व्हिडिओ ऑथेंटिसिटी म्हणटा ती, व्हिडिओ ऑथेंटीक ना, तो व्हिडिओन आसा तो तोच काय तो न्हय, हें सगळें इन्वेस्टिगेट करपाचें काम पुलिशेचें. तो व्हिडिओ जेन्ना आमकां मेळ्ळो आनी ताणें जेन्ना सुलेमान सिद्दीकी आपूण म्हणून सांगलो आनी ताणें जी डिटेल्स दिली, इट वॉज कोरेबोरेटींग विथ द सिट्युएशन. त्या खातीर आमी तो पुलिसांकूय दिलो आनी मिडियाकूय दिलो. इट इज अप टू द पुलीस. फाल्यां कितें आसा, आज गोंयांत कितें चल्लां तें आमी पळयलां. फाटल्या दिसांनी जेन्ना बाणस्तारी एक्सिडेंट जालो, मेन ड्रायव्हर कोण आसलो हो विशय सेपरेटूच उरलो. निमाणो कोण ड्रायव्हर म्हणून कोणाक धरलेलो तोय सुटलो आनी कोण एडवोकेट म्हणून गेल्लो पळय ताका भितर उडयलो, अमित पालेकराक. जाल्यार ते परिस्थितीन फाल्यां हांव तें सरप्रायज जावचो ना की तो फाल्यां सुलेमान सिद्दीकी येवन हांचे प्रेशरान आमची नांवां घेतलो ऑपोजिशनाची. कितेंय जावंक शकता ह्या सरकारान, हे गजालीक सरप्रायज जावपाचो ना. बट इट इज अप टू द पुलीस टू इन्वेस्टिगेट. न्हय, वी आर आस्किंग देम टू इन्वेस्टिगेट प्रॉपर्ली. ना आतां आय एम आस्किंग यू, इट्स अ लॉंग इंटरव्यू, एक धाकटोसो ल्हान क्वेश्चन म्हाजो तुका. आज एक बातमी आयला की ऑपोजिशनाचो जो आम आदमी पार्टीचो प्रेजिडेंट आहा अमित पालेकर, ही अप्लायड फॉर बेल फॉर सुलेमान सिद्दीकी 2 days बिफोर. आय एम नॉट अवेर. आय एम आस्किंग यू दिस ओनली बिकॉज तुवें म्हटलें अमित पालेकर इज युअर फ्रेंड. ही इज माय फ्रेंड, बट आय एम नॉट अवेर. तो आपले फाल्यां क्लायंट्सां, ताका जे कोण क्लायंट आनी तो ताजो क्लायंट काय ना हांव नको. हांवें तुका फॅक्ट जे आसा, जे ताणें म्हाका सांगले आमच्या कन्वर्सेशनान आनी जें कितें ताजें मागीर घडलें तें हांवें तुका सांगलां. फाल्यां ताजो क्लायंट कोण, और ताणें बेलीक अप्लाय केला काय ना, हाजें उत्तर म्हाका दिसता अमित पालेकर परतो आयलो की ताजे कडल्यान तुमी घेवपाची गरज आसा. ताजे ही वीज बी इन अ बेटर पोजिशन टू आन्सर ऑन दॅट पार्ट. आय कॅनॉट आन्सर हू इज हीज क्लायंट, वेदर ही हॅज अप्लायड फॉर बेल ऑर ही हॅज नॉट अप्लायड फॉर दॅट. आय डोंट नो. ओके, थँक्यू सुनील बाब, तुवें आपलो टायम दिलो आनी वी विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू. वी होप that this harassment what you call by the police stops somewhere. Thank you very much. I mean this, I am also not, हांव तें सांगलां, हांव कितें आसा ते PI PSI हांकां ब्लेम करना. इवन ते दे आर ऑल अंडर ट्रेमेंडस पॉलिटिकल प्रेशर. दे हॅव टू रिपोर्ट टू समवन हू इज सिटींग ऑन टॉप आनी मॉनिटरींग एवरीथींग. आनी ते एक सुडाचें राजकारण करपाचो एक हें जाला, ट्रेंड चालू जाला. ते ट्रेंडा प्रमाणे ते वता. लेट्स सी, वी वील फेस इट, वी वील टेक देम हेड ऑन. Thank you. थँक्यू.